la 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 la. Shikara ba 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 re shama mama re 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 re. Yara ba 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 re sha la 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 la. Yara ma mama re 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 sha la 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 la. Yara ba 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 re 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 re. O sha ra 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 ba 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 re sha la 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 la. Yara ba 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 re 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 re. Yara ba 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 re re sha la 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 la. Shikara ba 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 re sha la 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 la. Yara mama 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 re 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 sha la 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 la. Yara ba 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 re re sha la 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 la. Ora ba 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 re re sha la 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 la. Mama 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 re 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 sha la 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 la. Yara ba 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 re 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 sha la 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 la. Yara mama 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 re 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 re. Yara ba 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 re 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 sha la 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 la. Ora ba 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 ba. O sha shara ba 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 re re re. Yara ba 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 re re sha la 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 la. God, thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. आम्ही एक मागण्या म्हणून हे सेशन सुरू करूया. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगळा बापा, आयच्या वर्त्या दिसा खातीर ह्या वेळ घडये खातीर आम्ही तुका अर्घा दिता. तुझ्या अपरिमित मोगा खातीर, तुझ्या कृपे खातीर आणि तुझ्या विश्वासीपणा खातीर आम्ही तुका अर्घा दिता. तुझे उतर आत्मिक आणि जिवीत दिवचे जावन आसा. हर एक दिसा हे आत्मिक मान्ना देऊन तू आमकां पोषित करताय. तुझ्या उतरा मारिफात तू आमच्या जिणेचे रूपांतर केल्ल्या खातीर तुका अर्घा दिता. मोगळा पवित्र आत्म्या, तू आमचो शिकवणदार आणि मजतदार जावन आसाय. ह्या उतरांत लिपोन असलेले सत तू आमकां उगडापे करताय. तुझ्या उतराची तानभूक असलेल्यांक तू हे सर्गींच्या राजाचे गूट उगडापे करताय. ही शिकवण भोव साध्या आणि सोप्या रितीन उदाहरणा मारिफात तू आमकां शिकयताय. त्या खातीर तुका अर्घा दिता. अशें ही दैवीक सता शिकोवन आमच्या जिवितांत ती आपणावन तशेंच हेरांकय ती वांटूंक तांच्याय जिवितांत बरेपण हाडच्या खातीर तुवें आमकां हर एकल्यांकी फावो केलाय आनी आयती केलाय म्हूण तुका आमी अर्घा दिता. आनी बापा, हे मागणें हांव करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या कुमकेन. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. तर आम्ही रूपांतर म्हळ्यार ह्या शब्दांतून आमी काल समजता. रूपांतर म्हळ्यार कोणी आसात गी? असं रूपांतर म्हळ्यार आमकां बदला. नव्यान वय बदलावन जावचें. वय बदलावन वय. रूपांतर, ट्रान्सफॉर्मेशन, परिवर्तन. आमचे ते परिवर्तन जावचें. ते केवळ भायल्यान न्ही, ते गुंडाळ्यान भितरल्यान एक आत्मीक बदलावण, एक आत्मीक परिवर्तन जावचें जावन आसा. भितर जावन भायर, इनसायड आउट. आतां हे ट्रान्सफॉर्मेशन, रूपांतर म्हळ्यार ट्रान्सफॉर्मेशन. तर हे ट्रान्सफॉर्मेशन हे वर्ड आमकां एक ग्रेक शब्दांतून मेळटा. ताचो अर्थ जावन आसा, ग्रेक शब्द तो मेटामॉर्फो या मेटामॉर्फोसिस म्हणून आसा. मेटा म्हळ्यार चेंज, बदलावण, या परिवर्तन. या परिवर्तनातून म्हळ्यार आमच्या जिवितांत ते परिवर्तन येता. ट्रान्सफॉर्मेशन म्हळ्यार भितर जावन भायर आमच्या जिवितांत एक परिवर्तन जावचें जावन आसा. आनी ते इनर रिन्युअल म्हळ्यार भितर जावन आमच्या आत्म्यांत ते रिन्युअल जाता. त्या रिन्युअलान एका व्यक्तीचे काळीज, ताचे मन आनी ताचे कर्ण्यो देवाच्या उतरा प्रमाणे ताणें
देवाच्या उतराप्रमाणे ताणें कार्य करचें, कार्यारुपाक घालचें. ते जावन आसा परिवर्तन, या ट्रान्सफॉर्मेशन, या रुपांतर म्हणयात आमकां. आता आमी एक स्क्रिप्चर पळया, मॅथ्यू 7:1-9. मातेवाचो वांजल 1 अध्याय 1 ते 9. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ मॅथ्यू 7 सिस्टर. मॅथ्यू 7:1-9. मॅथ्यू गी मॅथ्यू 17. सॉरी. सो दिसा उपरांत जेजू पेद्रू, जाकोबाक आनी ताच्या भावा जुआंक आपणा सांगाता घेवन एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेर आपोवन व्हरून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचे मुखामळ सुर्यावरी परजळ्ळें आनी ताचे वस्तूर उजवाडा बरी धवें जालें आनी आपले मोइजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तोळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोम्या, आमी हांगाच आसचें कितलें बरें. तुका खोशी जाल्यार हांव हांगा 3 तांबू मारतां. एक तुका तांबू मारता, एक तुका आनी एक मोइजेक आनी एक एलियाक अशें तो उलयतालो. तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर धांपण घालें. त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो, हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका. ताळो आयकून शिश्य इतले भियेले की ते धरणीर वमतेच शेवटले. तवळ जेजू तांचे सरशी येवन तांकां आपण म्हणालो, उठा, भिये नाकात. तांणी आपले दोळे उबारून पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणूय तांकां दिसलो ना. दोंगरावेले ते देंवन येतना जेजून तांकां ताकीद दिली, मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयल्ले कोणाकच सांगिनाकात. प्रेज गॉड. हालेलुया. आता हांगा जेजूच्या रुपांतरा विशीं उलयता. जेजूच्या रुपांतराचे हेडिंगच तशें जावन आसा. आज आमी जेजूच्या रुपांतरणाचे फेस्त संभ्रमता. देखून एवांजेली आयचो तोच आसा. 6 दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी ताच्या भावा जुआवाक आपणा सांगाता घेवन एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेर आपोवन व्हरून गेलो. आता केदाळा पळयल्यार जेजू ह्या 3 जाणांक व्हरता. पेद्रू, जुआव आनी जाकोब. जायराच्या घराय आमी पळयला, ताची धुमारण पावली. केदाळा ताणें दुसऱ्या खंयच्याय अपोस्तलांक व्हरूं ना, पूण पेद्रू, जुआव आनी जाकोबाक ताणें सांगाता व्हेले. हे ताचे म्हळ्यार ह्या 3 दुसऱ्या अपोस्तला प्रास जेजू लागीं एक गुंडाळेंत रिलेशनशीप आसलें, एक लागशिल्लो संबंध आसलो. त्या देखून ताचे आता एक ग्रूप आसला, तातूंत एक कोर कमिटी आसता. आता हे 3 जाण ताचे कोर कमिटी मेंबर्स जाल्ले. म्हळ्यार लागशिल्ल्यान ताका
जाणा जावचे हर एक गूट तांकां कळीत आसले. तर ह्या तेगांक तो आपण व्हरता. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. आता तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचे मुखामळ सुर्या बरी परजळ्ळे आनी ताचे वस्तूर उजवाडा बरी धवे जाले. आता तो जेजू आपली महिमा दाखयता. तो मनशा रुपार आयिल्लो तरी तो देव जावन आसलो. हांगा त्याचे डिविनिटी म्हळ्यार त्याचे देवपण ते देव बाप तांच्या मुखार दाखयता की तो संपूर्ण देव जावन आसा आनी त्याची महिमा थंय तांकां पळोवंक मेळ्ळी. आनी आपले मोइजे आनी एलियाई ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोम्या आमी हांगाच आसचे कितले बरे. तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा 3 तांबू मारता, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. आता मोइजे आनी एलियाई जेजू लागीं उलोवन आसचे तांणी देखले त्या दोंगरार. जेजू परजळीत जालो, ताचे मुखामळ सुर्या बरी परजळटले आनी ताची वस्तुरां धवी धवी जावन परजळटली. ताची महिमा तांणी देखली. बापाच्या एकल्याच पुताची महिमा आनी वैभव तांणी त्या रुपांतर जाल्ल्या वेळार त्या ताबोर दोंगरार तांणी देखली. आनी जेजू सांगाता मोइजे आनी एलियाई आसले. आता मोइजे आनी एलिया, मोइजे नियमशास्त्राक तो नियमशास्त्राचे प्रतीक जावन आसा आनी एलिया सगळ्या प्रवाद्यांचे, तो एक प्रवादी आसलो, तो सगळ्या प्रवादांचे प्रतीक जावन आसा. आता हे दोगी जाण पोरण्या सल्ल्याचे प्रतीक जावन आसा, पण जेजू आता नव्या सल्ल्याचो प्रतीक जावन आसा. आनी जेजू मारिफात हे सगळे जे कितें पोरण्या सल्ल्यान बरयल्ले आसा ते संपूर्णतायेक पावचे आसा. म्हण ते पयलेच देव बाप तांकां त्या ताबोर दोंगरार ह्या रुपांतरणा मारिफात, जेजूच्या रुपांतरणा मारिफात तांकां दाखोवन दिता. प्रेज गॉड. आता जेजूचे शीस काले म्हणाले, पेद्रू म्हणालो, आमी हांगाच रावचे कितले बरे. ती महिमा तांणी पळयली, ते आचार्य, ते अजाप तांणी पळयले. तांच्या मुखार एक व्हडले घडीत, एक विजमीत जावचे तसल्या घडीत येदोळ तांणी असले काय पळोवंक ना. तांणी पळोवन ते अजाप पावले. सर्गारच तांणी देखले बरे, सर्गच देखले बरे तांकां जाले. देखून तो म्हणटा, आमी हांगाच रावचे कितले बरे. आमी एक तंबू बांदया, तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. तेगांकी आमी तंबू बांदया, हांगाच रावया म्हण तो पेद्रू सांगता. पण जेजू तांकां काला सांगता, आता आमच्या जिवितांत ते तशें जाता. आमकांय एक घडी अजाबा मेळटात, अद्भुतां जातात आमच्या जिवितांत, आचार्या जातात. आमकांय अशें भोगता, हांगाच रावचे कितले बरे, हे जिवीत कितले बरे, आमचे जिवीत अशें चलोन आसल्यार कितले बरे. पण ना, आमकां जिवितांत मुखार वचूंक आसा. ह्या संवसारांतच आमकां जियोंक आसा. आनीकय कश्ट येवंक पुरो, आनीकय आमकां टेस्टींग, परीक्षा येवंक पुरो. आमी पण ते फेस करूंक आसा. पण जेजू तांकां शिकयता. मुखल्या वाक्यांनी आमी वाचया. अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर धांपण घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो, हो देवा बापाचो ताळो. हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका. आता देव बाप खुद आपल्या पुताची आयडेंटिटी, त्याची वळख त्या शिसा मुखार करून दिता. आता हे शीस ताचे मुखले म्हळ्यार जेजू आता ह्या घडीता उपरांत तो मरण पावचो आसलो, तो कश्ट मरण सोंसचो आसलो आनी ताच्या उपरांत पुनर्जीवन जावन तो येवचार आसलो. आता जेजूच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत ह्याच शिसांक, ह्या तेगांक, पेद्रूंक, जुवांक आनी जाकोबाक ताचे मिसांव मुंदारून व्हरूंक आसले. त्या देखून जेजू तांकां ह्या दोंगरार व्हरता आनी तांकां एक घडीत दाखयता आनी आपणाक आतां हाचे उपरांत कश्ट मरण सोंसूंक काय म्हण तेय तांकां कळीत करता.
तांकां देव बाप काले दाखयता तांकां ताचो देव बापाचो ताळो आयका. तवा म्हणटा देव बाप म्हणटा हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका. आता देव बाप तांकां सांगता तुम्ही जे कितें जेजू सांगता ते तुम्ही ऐका. काना शहराच्या लग्नात मोरयेनी तशेंच सांगलें पैकी तो कितें सांगता ते तुम्ही ऐका. आता हे शिसांग मात्र न्ही, आमकांय सांगला जेजूचे उतर तुम्ही ऐका, ते पाळा, त्या उतराप्रमाणे तुम्ही जिया, त्या उतराप्रमाणे तुमचेही रूपांतर जाऊन दी, तुमची जिणी तुम्ही बांधून हाडा. प्रेज गॉड. ताळो ऐकून शीस इतले भियेले की सरपण शेवटाले. आता ते ताणी हे सकड केदाळे पळोवंकच ना, ते अशे अद्भुत अजाप आचार्य ताणी पळयले आनी ते मस्त भियेले आनी ते धरणीर शेवटले, ते पडले. तवळ जेजू तांचे सरशी येवन तांकां थापोवन म्हणालो, उठा, भियेनाकात. आमी जिण्याच्या कश्टा वेळार जायते फाटी आमी विस्मीत पावता, आमी पडता पैकी. तेदळा जेजू आमकां हर एक फाटी तेंच उतर सांगता, उठा, भियेनाकात, हांव तुमच्या सांगाता आसा. ताणी आपले दोळे उबारून पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणी तांकां दिसलो ना. आता मोइजे आनी एलिया तांकां त्या दर्शनान दिसले. तांकां जेजू सांगता जेजू रुपांतर जाताना दिसले. पण आता ताणी जेजू तांकां उठा, भियेनाका म्हणटाना ते उठल्या उपरांत तांकां जेजू शिवाय दुसरो कोणी दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवून येताना जेजून तांकां ताकीद दिली, मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठयल्यार तुमी पळयले कोणाकच सांगिनाका. म्हळ्यार जेजू आपले कश्ट मरण आसा म्हण तांकां कळीत करता, पूण हांव परतून मेल्ल्यांतलो जिवन उठोवन येता म्हणसर हे घडीत तुमी पळयले कोणाकच कळीत करिनाका. पयले हांकां कळीत केले, कित्याक हांकां मुखार मागीर जेजूच्या मिसांव तांकां मुंदारून व्हरूंक आशिल्लें. आनी आतां ते म्हणाले, पेद्रू म्हणालो, आमी आयकले वडोन, आमी हांगाच रावया, हांगा कितलें बरें आसा निंगी, सगळें बरें दिसता, परजळीत आसा, उजवाड आसा, जेजू आमच्या सांगाता आसा, आमी सर्गार आशिल्ले बरेच आसा, आमी सकला देवान वयचे नाका म्हणटा. पण जेजू तांकां सांगता ना, आमी सकला देवान वसूंक आसा. हांवें वसूंक आसा कित्याक म्हाका बापाचे मिसांव पूर्ण करूंक आसा. म्हाका खाली हे महिमा काण घेवन हांगा बसूंक ना. ती महिमा केदाळा संपूर्ण जाता, ज्या दाळा बापान म्हाका जे मिसांव दिला ते ज्या दाळा हांव संपूर्ण करता, ताका विधेय जावन त्या दाळा ती महिमा संपूर्णपणे म्हाका लागता. म्हणून जेजू तांकां सांगता ना, आमी सकला वसूंका, दोंगरांतल्यान सकयल येवन तो म्हणटा म्हाका कश्ट मरण सोसूंक आसा आनी हांव मेल्ल्यांतलो जिवंत उठता म्हणसर तुमी हे कोणाकी सांगनाका. आनी तांकांय सांगता की तुमकांय सकयल वसूंक, ह्याच संवसारान तुमकां जिवंक आसा, त्याच कश्टांत अनवारांत दगदोणी तुमकांय मेळटली, पूण तुमी हे सगळे म्हाजे पासून सोसूंक आसा. हांगा बरें लागता म्हण हांगाच रावल्या जायना, आमी सकला वसून त्या संवसारात जेजूक प्रगट करूंक आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. आता आमी आनी एक वाक्य पळया, 2 Peter 1, दुसरे पेद्रूचे पत्र, 1 अध्याय 16 ते 19. क्रिस्ताचे महिमेचे सचिव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची पदवी आणि ताचे येणे तुमकां आमी कळीत करतना चमत्कारेन विणलेली गडपां वा काणयो आमी तुमकां सांगूंक ना. ताचो वैभव
आम्हीच आमच्या दोळ्याने देखून असा निजाय की देव बापातान मान आणि महिमा ताका लाभताना महिमेवंत वैभवातान ताचे विशंत आयिल्ल्या त्या ताळ्यान अशें म्हळें, हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला. पवित्र दोंगरार आमी आसल्या वेळार होचो ताळो आकाशांतून आयिल्लो तो आमी खुद्द आयकलो. ह्या शिवाय आमचे मध्ये दृढपणे स्थापित जाल्लो प्रवाद्यांचो संदेशी आमी आयकला. तुम्ही त्या संदेशाक चीक दिल्यार बरें. दीस उजवाडसर आणि पांचाचो शुक्र तुमच्या अंतस्करणाने उदयसर काळोखान प्रकाशतेल्या एक दिव्या बरी तो म्हणयेत. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची पदवी आणि त्याचे येणे तुमका आम्ही कळीत करताना चमत्कारेन विणलेली गडपावा काणयो आम्ही तुमका सांगूंक ना. आता हांगा पेद्रू व जेजू पुनर्जीवन जाला उपरांत तांकां पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र आत्मा मेळ्ळो. बळादीक रितीन धैर्यान ते वचून जेजू विशयन सुवार्ता प्रगट करतात. आता हांगा वो त्याच विशयान उलोवन आसा. ताका जे ताणें जे जेजूचे रुपांतर त्या ताबोर दोंगरार ताणें पळयले त्या विशयान तो उलोवन आसा. क्रिस्ताचे महिमेचे साक्षीदार तांणी ते साक्षी जावन आसले, आय विटनस जावन आसले. ते ट्रान्सफिगरेशन ते रुपांतराक ते साक्षी जावन आसले. आता जेजूच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत पेद्रू आता लोकांक सांगता. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची पदवी आणि ताचे येणे तुमका कळीत करताना आम्ही चमत्कारेन आनी घडपा उलोवन ह्या काणयो सांगून आम्ही ते तुमका सांगूंक ना. ताचो वैभव आम्ही आमच्या दोळ्यांनी देखलेलो आसा. आता ते रुपांतरण तांणी तांच्या दोळ्यांनी पळयले. तो आता त्या विशयान साक्ष दिता. तदळा जेजून तांकां सांगले, हांव पुनर्जीवन जावन येता म्हणसर मेल्ल्यांतलो म्हाका जिवंत उठयता म्हणसर तुमी हे घडीत कोणाकी कळीत करी नाकात, कोणाकी सांगा नाकात. पण आमी आतां वाचले देखून आता तो पुनर्जीवनपणा उपरांत जेजूच्या सगळ्यांकी हे सांगते आसा. निजाय की देवा बापातोन मान आणि महिमा ताका लाभताना महिमेवंत वैभवातोन ताचे विशांत आयकल्या त्या ताळ्यान अशें म्हळें. त्या ताळ्यान म्हळ्यार देवा बापाच्या ताळ्यान, ओ म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला. पवित्र दोंगरार आमी आसलेल्या वेळार होच ताळो आकाशांतून आयकलो तो आमी खुद्द आयकलो. आकाशांतून आयिल्लो तो आमी खुद्द आयकलो. प्रेज गॉड. Praise God. देवा बापाचो ताळो सांगले. देवा बापान जेजूची महिमा ताजो वैभव तो संपूर्ण देव जावन आसलो ते कळीत केले. त्याशिवाय आमच्या मध्ये दृढपणे स्थापित जाल्लो प्रवाद्यांचो संदेशी आम्ही आयकला. आता प्रवाद्यांचो संदेशी तांणी आयकला. प्रवादी कोण आसले ते एलिया आणि मोइजे. तुम्ही त्या संदेशाक चीत दिल्यार बरें. दीस उजवाडासर आणि पांत्याचो शुक्र तुमच्या अंतस्करणाने उदेसर काळोखान प्रकाशतेल्या एक दिव्या बरी तो म्हणयेत. आता जेजू हांगा कसो तो ते रुपांतर जाताना परजळीत आसलो. आता तो आमच्या मध्ये उतरा मारिफात जियेता. तो एक उतर जावन आसा आणि तो एक पवित्र आत्मो आमकां मेळ्ळा. तो आमच्या पवित्र आत्म्याच्या रुपार आमच्या भितर जियेता. आता तो आमच्या भितर एक दिव्या बरी ताचो उजवाड आसा. ताजे उतर जदाळ आमी काण घेता, ताच्या उतरा मारिफात आमी ताका कनेक्ट जाता, तदाळ आमच्या जिवितांत ती ताच्या उतराचो उजवाड फंगता. काळोख आमच्या जिवितांतलो पयस जाता. हर एक मेळेपण, खोटेपण, निश्कुचार उलोवणे, हर एक आमचे ते जे नकारात्मक आसा ते पयस जाता आणि आमचे जिण्याचे रुपांतर जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज गॉड.
आता आम्ही डॅनियल चॅप्टर 7 वर्स 9 to 14 दानियलाचं पुस्तकान 7वो अध्याय वळ 9 तावन 14 पळ्या. हांव पळयत आसतना शिंवासना एका जाग्यार दवरलेली आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो. ताची वस्त्रां हिमापरी धवी आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारखे नितळ. ताचे शिंवासन एका उज्याच्या आपट्यावरी आनी ताची चक्रां जळत्या उज्यापरी. ताचे मुखार तावन एक उज्याची न्हंय व्हाळताली आनी हजाराचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 10 फावटी हजार ताचे मुखार आसचे न्यायसभेन बसका घेतली आनी पुस्तकां उगडली. तेन्ना ते शिंग उलयतले त्या बडायाच्या उतरांच्या आवाजाक लागून हांव पळयत आसलो आनी हांव पळयत आसतना ते मनजतीक जीवशी मारली आनी तिची कूड उज्यान घालून तिचें भस्म केलें. 14 हेर मनजातीची पदवी काडून घेतली आनी नेमलेलो काळ आनी वेळ पर्यंत तांकां जियोंक दिलें. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिली पदवी महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करताली. ताची पदवी शासनाची पदवी ती केदींच सोंपची ना आनी ताचे राजवटकेचो केदींच नाश जावचो ना. प्रेज गॉड. 9 हांव पळयत आसतना शिंवासना एका जाग्यार दवरलेली आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो. म्हळ्यार तो देव बाब जावन आसलो. हांगा दानियेलाक दर्शनान देव सर्गाचे दर्शन ताका दाखयता. सर्गार कशी परिस्थिती असता म्हण तो दाखयता. ताची वस्त्रां हिमाबरी धवी आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारखे नितळ. ताचे शिंवासन एका उज्याच्या आपट्या बरी आनी ताची चक्रां जळत्या उज्या बरी. आता ते देवा बापा विशयंत उलयता. सर्गार देव बाप ताका कसो दाखयला म्हण दर्शना ते त्या विशयन तो वर्णन करून उलयता. ताचे मुखार तावन एक उज्याची न्हंय व्हाळताली आनी हजाराचे हजार ताची सेवा करताले. 10,000 अंज बडवे ताची सेवा करताले. हजारांचे हजार जायते अंज बडवे आनी 10,000 फावटी 10,000 ताचे मुखार आशिल्ले. न्यायसभेन बसका घेतली आनी पुस्तकां उगडली. म्हळ्यार थंय सर्गींचे पुस्तक म्हळ्यार सर्गींचे बूक ते ओपन जाले. तेन्ना ते शिंग उलयतले आनी त्या बडायेच्या उतरांच्या आवाजाक लागून हांव पळयत आसलो. तर दानियल त्या विशयन उलयता आनी हांव पळयत आसतना ते मनजातीक जीवेशी मारली आनी तिची कूड उज्यान घालून तिचे भस्मिले. ताका भस्मिले म्हळ्यार ते सैताना विशयन उलयता. ताची कूड उज्यान घाली आनी ताका भस्मून काडले. नेक्स्ट हेर मनजातीची पदवी हाडून घेतली आनी नेमलेलो काळ आनी वेळ पर्यंत तांकां जियोंक दिलें. नेक्स्ट 13 हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता
सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. आता मनशाच्या पुतासारको म्हळ्यार जेजूक ताणें देखलो. जेजू विशीं ताका दर्शन पयलेंच दिलें. दानियलाच्या टायमार जेजू जल्म नातलो. केवळ तांणी प्रवाद केलो. प्रवाद्यांनी सांगले इजाया आनी जेरमाया आनी ताच्या पयले आयले प्रवाद्यांनी प्रवाद केलो. ताणें आयकले. तर जेजू विशीं हांगा ताका दर्शनान दिला. हांवें तो देखलो तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. जाणट्याशी म्हळ्यार देवा बापा लागीं ताका व्हेलो. जेजूक व्हेलो. ताका दिल्ली पदवी महिमा आनी राजवडगी सगळ्या भासांचो लोक त्या आनी राष्ट्रांचो ताची सेवा करतली. आता जेजू भाशेन उलयता हांगा सगळ्या भासांचे आनी राष्ट्रांचो लोक ताची सेवा करतली. नव्या सालान ती आसा जेजूच्या नांवा मुखार हर एक दिमी सरपडटली आनी हर एक जीब ताका सोमी आनी सडवणदार म्हूण स्विकार करतली. ताची पदवी सासणाची पदवी ती केदींच सोमची ना आनी ताचे राजवडगायेची केदींच नाश जावचो ना. तांकां जेजू विशीं उलयला. तो सासणाक पदवी चलयतलो, अधिकार चलयतलो. आनी हांगा ताच्या दुसऱ्या येणा विशीं ती उलयला. हांव दानियल म्हज्या पुरो आता आमी देवाच्या उतरान आमी नव्यान जल्म काणयलो. आमी देवाची भुरगीं जाल्या. आमी एक नवी रचना जाल्या. आमचे थंय आतां देवाचे उतर ते अविनाशी बीज आमकां मेळ्ळा. पयले आमी आवय बापायच्या बिजांतून जल्मल्या ते विनाशी बीज जावन आसले. देखून आमचे थंय तो पातकी सैम आसलो. आदावाचे सीन नेचर आमचे थंय आसले. पण जेजून काले केले ते सीन नेचर कुर्सार नाश केले. किळावन नाश केले संपूर्ण मुळा समेत. आनी आमकां ताजे डिवायन नेचर म्हळ्यार ताजे नितीवंतपण ताजो दैवीक स्वभाव आमकां दिलो. आनी आमी आतां जेजूच्या कुरपेचेर म्हळ्यार जेजून कुर्सार कितें केलें तें काम जावन आसा ताची कुरपा. त्या कुरपेचेर जदाळ आमी भावार्थ दवरलो आमकां सडवण लाभली, आमकां तारण लाभलें. आतां जदाळा ते प्रॉमिसीस काडून आमी केदाळा उसारता. आमी भावार्थान ते सांगता, कन्फेस करता. आमकां हर एक त्या साल्वा सावन त्या आशिर्वादांत आसले हर एक आमकां लाभता. तर साल्वा सावन काले आसा आशिर्वाद, अभिषेक, सुटका, सडवण, बोगसाणें, समृद्धी हर एक त्या साल्वा सावन आटापून आसा. जेजून ते हर एक आपले बरेपण तंतू आमकां दिला. ते आमकां मेळटा. आतां आमी बॉर्न अगेन जातना आमी काले जाता आमचे जिणेचे रुपांतर जाता. आतां एग्जाम्पल एक पिसोळे म्हण आमी चिंत्या. ते पयल्याच एक सोबीत पिसोळे आसता की ना. पयले ते एक ल्हानशे तांती बरी दिसता मागीर तांतूंतल्यान एक कीड भशेन भायर सरता. त्या वेळार ते पळोवंक कांय सोबीत आसना. पण मागीर ते एक पिसोळे जाल्या उपरांत बारी सोबीत दिसता. तशें जेजूय रुपांतर जालो तो त्या शिसांक पळयतना बारी सोबीत दिसले. ते म्हणाले आमी हांगाच रावया. पण आमचे जिवितांत तशेंच जेदाळ आमी जेजूक आपलो सोमी आनी सडवणदार म्हूण स्विकार केला तो आमच्या जिवितांत आयल्या उपरांत आमी जेदाळा ताज्या उतरा प्रमाणे चलता. ताज्या उतरा ते आमी कनेक्ट जाता. चड आनी चड वेळ आमी उतरान खर्चिता. ताज्या हजरपणान ताज्या सांगातपणान आमी ताज्या संबंधान ताका लागशिल्ल्यान वळखता. ताचे ते आमचो आत्मो एक जाला आतां. आनी त्या कारण आमी आमच्या जिवितांत भितरतावन भायर ते रुपांतर आमी एक्सपिरियन्स करूंक शकता. आमी ते अनुभव करूंक शकता. प्रेज गॉड.
प्रेज गॉड. आता पहिले आम्ही रूपांतर झालं म्हणल्यार आमचे पातकी स्वभाव गेलो आणि आम्ही आता देवाचो जेजूचो दैविक स्वभाव आमकां मेळ्ळो. ताजे नितीवंतपण, ताजे रायटियसनेस आमकां मेळ्ळें. आमी नवी रचना जाल्ले क्षण. सेकंड आता पवित्रपण. आता नितीवंतपण म्हळ्यार जालें आनी पवित्रपण म्हळ्यार जालें. नितीवंतपण म्हळ्यार आमची पातकां पुराय जेजून काणून आमकां ताचे नितीवंतपण आमकां दिलें. आनी पवित्रपण पवित्रपण कृपा आमकां आमकां पवित्र केलें. ताच्या रक्तान. ओके, प्रेज गॉड. नितीवंतपण म्हळ्यार तो जेजूचो स्वभाव, ताचे डिवायन नेचर, ताजो दैविक स्वभाव. ताचो स्वभाव आता ताणें आमकां दिला. तुमी सांगला बरी, ताचो आमचो पातकी स्वभाव ताणें काणयलो, ताचे नितीवंतपण आमकां दिलें. ते जावन आसा नितीवंतपण. नेक्स्ट होलीनेस म्हळ्यार पवित्रपण. पवित्रपण म्हळ्यार जो व्यक्ती ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, जो व्यक्ती ताच्या उतरा प्रमाणे जियेता, ते जावन आसा पवित्रपण. ताजे उतर काण घेवन आमी त्या प्रमाणे चलचे, जियोवचे, ते कार्यारुपाक घालचे, ते जावन आसा पवित्रपण. आता हे पवित्रपण एका भावार्थाच्या जिवितान ते एक डेली प्रोसेस जावन आसा, सदांची प्रक्रिया जावन आसा, एक लायफ लॉंग प्रोसेस. ते निरंतरी आमी मरता म्हणसर करूंक आसा. हर एक दिसा आमचे मायंड रिन्यू करचे देवाच्या उतरान आनी चड ताच्या उतरा प्रमाणेच आमी जियोवचे. ते आमचेच थकी आमकां मेळना, पण आता जेजूचे रायटियस नेचर आमच्या भितर आसा, ताजे नितीवंतपण आमच्या भितर आसा. जेजूच पवित्र आत्म्या रुपी आमच्या भितर जियेता. त्या खातीर मात्र आमकां पवित्रपणान चलोवंक जाता, आमच्या बळान न्ही, ताच्या कृपेन. आनी ताणेंच दिला भावार्था वरवीं. तर आमकां हे दोनूय जायजे जाल्यार, नितीवंतपणूय जायजें आनी पवित्रपणूय जायजें जाल्यार आमकां ताची कृपाय जायजे, भावार्थी जायजे. कृपा आनी भावार्थ आमी एकामेका भरसूंक आसा. वी हॅव टू मिक्स ग्रेस वीथ फेथ. कृपा जावन आसा जेजून कुर्सार संपूर्ण केल्लें काम, आनी भावार्थ जावन आसा आमी त्या कृपेचेर आमी भावार्थ दवरले, सतमानले. जेजून हें काम केलां, आमी सतमानले, ते स्विकार केले. जेजूक आमी सोमी आनी सडवणदार म्हूण स्विकार केले. आमी तोंडान उसारले, काळजान सतमानले, आनी आमी जेजूक आपलो सोमी आनी सडवणदार म्हूण स्विकार केले. ते जावन आसा आमचो भावार्थ. आनी त्या वरवीं आमकां मेळ्ळ्या सडवण. आता ग्रेस प्लस फेथ इज इक्वल टू साल्वेशन. कृपा प्लस भावार्थ इक्वल टू तारण, सडवण. आता मॅथ्स आमी शिकता न्ही इस्कॉलान, ते एक इक्वेशन, जॉमेट्रीन आसा न्ही, अल्जिब्रा सॉरी, तंतू आसा न्ही, इक्वेशन. ग्रेस प्लस फेथ इज इक्वल टू साल्वेशन. कृपा प्लस भावार्थ. कृपा जेजूची जावन आसा, भावार्थ आमचो जावन आसा. तो आमकां आमचेतल्याकच मेळ्ळो ना, तो भावार्थी ताणेंच दिला. रोमन्स 12:3 पळय आमी. म्हाका दिले कृपेच्या उजवाडान तुमचे मदल्या प्रति एकल्याक हांव दमून सांगता, तुमचेच विशांत लेखावरते वडपण चिंतूंक वचनाकात. बगार तुमच्या वडपणा विशयान चिंतना मी तसो तुमचे भितरलो हर एकलो आपणाक देवान दिल्या भावार्थाच्या मापा प्रकार आपापली वडवीक चिंतू. म्हाका दिले कृपेच्या उजवाडान. आता सांत पाऊल म्हणटा, तर आमी पळयला सांत पावलाचें जिवीत, ताका दामास्काच्या वाटेर जेजूची भेट जाता. ताच्या उपरांत ताजें जिवन पूर्ण रितीन रुपांतर जाता.
आमकां कळीत आसा बेगिनी. होय. पहिले तो पवित्र सभेक दग दितलो, ताचे विशयी ताका देवाच्या उतराची इतली चड उर्बा आसतली की सगळे देवाचे उतर ताका कळीत आसले, सगळे स्क्रिप्चर ताका बाय हार्ट आसले. तो फरिजेवांचो फरिजेव, हर एक कायदे नियमा शास्त्रा प्रकारच तो चलोवन आयलो, हर एक ताणें पाळिल्ले. पूण ताचे ते ताका कळीत नासले, देव कोण म्हण कळीत नासले, जेजूची ताका वळख नासली. पण दामास्काच्या वाटेर ताका कळीत जाता आनी तो जेजू ते आत्म्यान तो एकवटता, तो बॉर्न अगेन जाता, तो एक नवी रचना जाता, नव्यान ताजो जल्म जाता, तो एक नवी रचना जाता आनी ताज्या जिणेचें रुपांतर जाता. आमी पळयला पयला तो साऊल आसलो, आतां तो पाऊल जावन क्रिस्ताक धैर्यान परगडता. देखून तो म्हणटा ते कश्ट म्हजे वयर जे कितें येता ते तात्काळीक जावन आसा, कित्याक ते म्हाका शाश्वत महिमे खातीर तयार करते आसा. देखून तो जेजू खातीर कितलेय कश्ट भोगूंक तयार आसा. आतां तो म्हणटा त्या कृपेच्या उजवाडान जेजू क्रिस्तान म्हाका दिल्ल्या तुमच्या मदल्या प्रत्येकल्याक हांव दामून सांगता, म्हळ्यार प्रेशर दिवन सांगता, तुमचेच विशयान लेखावर ते व्हडपण चिंतूंक वचो नाकात. म्हळ्यार आमी केल्ले कांय ना, सगळे जेजूच्या कामा वरवीं आमकां एक फुकट देणें कशें मेळ्ळां. देखून आमचे विशयान व्हडपण चिंतूंक आमकां आनी कांयच ना. आमच्या मेहनतीचो वावुंटीचो फळ न्ही, आमी काय वावर करूं ना, आमकां जस्ट एक फ्री गिफ्ट म्हणल्यार बरी जेजून हर एक रेडीमेड करून दिला, हर एक इजी करून दिला. आतां मोइजे एलिया ते पुरा त्या पोरना करारांत आसले, पोरना सल्ल्यांत आसले, तांकां हे भाग फावो जावना. तांणी जेजू विशयान प्रवाद केल्लो पूण तांकां ते पळोवंक मेळो ना. पूण आमकां आतां हे सगळे ते कृपेचे जे देणें आसा, जे साल्वासावान आतां सांगले, अभिषेक आसा, आशिर्वाद आसा, समृद्धी आसा, भोगसण आसा, ते हर एक आमकां एक फ्री गिफ्ट, एक फ्री देणें कशें आमकां मेळ्ळां. त्या खातीर आमी कांय मेहनत करूं ना, आमची शिक्षा ही जेजून काडून गेली. मागी ते दैवीक बदली जाला, ताचो दैवीक स्वभावय नितीवणपण आनी त्या वरवीं पवित्रपण हर एक ताणें आमकां दिला. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. जर तुमच्या व्हडपण आयुश्यान चिंता ना, मीत आसो. देखून आमी आमचें व्हडपण तंतू कांयच ना, हर एक देवाच्या कृपेवर आमी होंदोन आसा, त्या देखून आमचे ते जाते आसा. तुमचे भितरलो हर एकलो आपणाक देवान दिल्ल्या भावार्थाच्या मापा प्रकार आपापली वडवीक चिंतू. आतां हांगा आपापल्या भावार्था प्रकार म्हणून दिला, पूण इंग्लिशान आसा सेम मेजर ऑफ फेथ. सगळ्यांक एकच मापान देवान भावार्थ दिला. एकल्याक पाव किलो, एकल्याक अर्दो किलो, एकल्याक 1 किलो तशें दिवना. देव पक्षपात करिना, हर एकल्यांक एकच लेखाचो भावार्थ ताणें दिला आनी तो भावार्थी आमकां जेजू तावनूच मेळ्ळा. देखून आमच्या म्हणल्यार कांयच ना, आमी व्हडपण चिंतचे जाल्यार कशें. देखून कोण बाडाय उलयता तो सोम्याची बाडाय उलोव म्हण म्हणटा सांपाव. पैगी होय. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आता मी 2 कोरिंथियन्स 3:18 पळया. थ्री 2 Corinthians 3:18. उक्त्या मुखामळान सोम्याची महिमा प्रतिबिंबित करता. ते आरशे आमी सोम्याचे महिमेन चड आनी चड उजळता आनी ताच्या सारक्याची जावन रुपांतर जाता.
आत्म जाऊन असलेल्या सौम्याचेच काम आहे. प्रेज गॉड. उक्त्या मुकामळान सौम्याची महिमा प्रतिबिंबित करतो. ते आरशे आम्ही सौम्याचे महिमेन चढ आणि चढ परजळतो आणि त्याच्या सारख्याचे जाऊन रूपांतर जातो. आत्म जाऊन असलेल्या सौम्याचेच काम ते. आता आत्म जाऊन असलेल्या सौम्याचेच काम ते. आम्ही नव्यान जल्मला त्या दळाकाला झाले आमका आम्ही जेजूक सौम्याने सडवणदार म्हण स्वीकार केला. आता जेजून आमका पवित्र आत्मा एक फुकट देण्या कशा दिले. जेजू आमच्या भितर पवित्र आत्म्या रुपार जियेता. आता तोच आत्मा आमच्या भितर काम करता हांगा दिला. आत्मा जाऊन असलेल्या सौम्याचेच काम ते. उक्त्या मुकामळान सौम्याची महिमा प्रतिबिंबित करता. आम्ही आता उक्त्या मुकामळान सौम्याची महिमा रिफ्लेक्ट करतो. प्रतिबिंबित म्हणा रिफ्लेक्ट करतो. आम्ही अनेक क्रिस्त जाऊन असा या संसारात. ते आरशे आम्ही सौम्याचे महिमेन चढ आणि चढ परजळतो आणि त्याच्या सारख्याची जाऊन रूपांतर जातो. आता आम्ही आमचे जीवित पळयला भावार्थांत आयल्या उपरांत आम्ही सदांच त्याचे उतर काण घेतो. त्याप्रमाणे आम्ही चलतो. आम्ही ते रातांनी दीस तसो नियाळ करतो. जेजूच्या संगातपणान आम्ही रावतो. ताका कनेक्ट जाऊन रावतो. तो जाऊन असं दाखवायला आम्ही त्याचे फांटे. जर तर एक फांटो दाखवाली सांगाता एकवटान रावाना तर तो सुकोन वता बावन वता. ताका जेजून म्हळा जॉन 15:5 म्हणजे ते एकवटून रावानातले तुम्ही कांयच करूंक शकना. माझ्या करीत तुम्ही कांयच करूंक शकची ना, फळ दिवंक शकची ना. तशेंच आम्ही जेजूच्या एकवटान ज्या दळा रावता त्या दळा मात्र आमकां फळां बरीच जावंक जाता. ताचेच कॅरेक्टर, ताचेच नडते, ताचेच हर एकी नेचर, ताजो स्वभाव आमचे थंय येता. आमचो मनशाचो स्वभाव, स्वार्थाचो स्वभाव चौकास तो पयस जाता आणि जेजूचो स्वभाव आमचे थंय रूपांतर जायत येता. आणि आम्ही चढ आणि चढ क्रिस्ता बरी जातो. त्या दळा ज्या दळा आम्ही ताच्या उतरांत रावतो. प्रेज गॉड. त्या देखून 1 Peter 1:23 पळा आम्ही. 1 Peter 1:23. कारण ससनाक जे त्याला 1 Peter 1:23. कारण ससनाक जियेतल्या आणि बळतेल्या देवाच्या उतरा मारिफात तुमका पुनर्जन्म लाभला. हो जन्म विनाशी मनशातावन न्हय बगर अविनाशी देवातावन तुमका मेळला. रंग दिला. कारण ससनाक जियेतल्या आणि बाळतेल्या देवाच्या उतरा मारिफात तुमका पुनर्जन्म लाभला. हो जन्म विनाशी मनशातावन न्हय बगर अविनाशी देवातावन तुमका मेळला. आता आमचो जन्म कसो जाल्लो? आवय बापायच्या पियातावन. ते विनाशी जावन आसले देखून आमचो स्वभाव स्वार्थाचो विनाशी स्वभाव आसलो. आदावाचो स्वभाव ते सिन नेचर पातकी स्वभाव आमच्या ते आसले. पण आता आम्ही नव्यान जल्मला. पवित्र आत्मा आमकां मेळला. जेजू आमच्या भितरच जियेता. जेजूचे डिवायन नेचर, ताचे नितीवंतपण हर एक आमकां लाभला. दळा आमचो जल्म विनाशी मनशातावन न्हय बगर अविनाशी देवातावन तो जल्म आमकां मेळला. आम्ही एक नवी रचना जाला. प्रेज गॉड. आम्ही 1 Peter and chapter 2 and chapter 2 verse 1 and 2 पळा. देखून खोटेपण, दगो, कपटीपण, मोसर, निष्कुचार, उलोवणे हे सगळे तुम्ही सांडा. नव्यांचो जन्मल्या बाळका बरी
अपूट आत्मिक दुधाक मात्र तुम्ही लालेया असे बाच्यावेजी जिणेन तुम्ही वाढतेल्यात. प्रेज गॉड. देखून खोटेपण, दगो, कपटीपण, मसर, निष्कुचार उलवणे हे सगळे तुम्ही सांडा. ते सगळे आमच्या ते कैन तवन आयले आदावाचे सिग्नेचर आमच्या ते असले देखून आमचे ते आले. खोटेपण, दगो, कपटीपण, मसूर, निष्कुचार उलवणे हे सगळे आमका सांडूंक सांगता हांगा. साम पेद्रू. नवेच जल्मल्या बाळका बरी आपूट आत्मिक दुधाक मात्र तुम्ही लालया असे बाच्या जिण्यान तुम्ही वाढतेला. आम्ही कंचाक लाले तो सगळे संसाराच्या सांगतेक न्ही. आमका एक बरे काम जायचे, बरे घर जायचे, बरे कुटाम जायचे, सगळे संसारी सांगतेकच आम्ही लाले तो. वैगी आमच्या स्वार्थ फायद्याक पडचत असले आम्ही पळयतो. हांगा देवाचे उतर म्हणता नव्यान जल्मल्या बाळका बरी आपूट आत्मिक दुधाक तुम्ही मात्र लालया. आता ते दूध जाऊन असा देवाचे उतर. नव्या जल्मल्या बाळ कशें ते दुधाक आशेता ते सांगता म्हाका व्हिडिओ गेम जाय, म्हाका तांचे टॉयज जाय म्हणते रडता गी ना ते हट करता गी ना ताका फक्त दूध जायचे. त्या आवयकडे हट करता म्हाका दूध जाय. पहिले ताका कळीत असना ते दुधाचे रोस काले म्हण, पण मागीर मागीर ते सदांय ते दूध काण घेताना ताका ते दुधाचे रोस लागता. मागीर ते म्हणटा म्हाका रातीक 12 वरारी जाय, सकाळी फांतार 3 वरारी जाय अशें म्हण ते रडता. वैगी आनी आवय दूध दिता. तशेंच आमी नव्यान जल्मली ते दळा पयल्याच आमकां कांय कळीत असना. आमी नवीन उतरांत आयली सताच्या उतरांत आमकां कांय समजना, उतराची समजणी आमकां ना. जसे जसे आमी देवाचे उतर काण घेता पवित्र आत्मा आमकां शिकयता, तो आमकां उगडापे करता, आमकां हर एक तो दाखोवन दिता हे चुकीचे, हे रॉंग, हे रायट आनी आमकां सारके निर्धार करूंक तो कुमक करता. त्या दळा आमी आमकां त्या उतराचे रोस लागता. पयले आमी आयली त्या दळा आमकां कांय समजनासलें. मागीर जशें जशें आमी डीप गेली आमकां त्या उतराची रूच लागली. तानबूक आमचे थंय वाडली. नव्यान जल्मल्या बिलिवराचे लक्षण काले ताका उतराची तानबूक चड लागता. तशेंच प्रेज गॉड. तशेंच आमकांय त्या उतराची तान आनी बूक चड लागूंक सुरू जाली. तशें आमी ते उतर काण घेवंक सुरू केले. चड आनी चड देवाचे उतर नियाळ करचे, तातूंत आमी वेळ खर्चूनचो पवित्र आत्म्याच्या सांगातपणान एकवटांत रावचे ते आमी करूंक सुरू केले. त्या वेळार आनी मागीर आमकां तातूंत देवान भासयले हर एक भासावण्यो ताच्यो प्रॉमिसीस आसात तांतले बरेपण हर एक आमच्या जिवितान आमकां अनुभव करूंक मेळ्ळे. प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. आता आमी एफिशियन्स 2:10 पळया. एफिशियन्स 2:10. वय आमी देवाच्याच हाताचें काम क्रिस्ता जेजू थंय आमी बरे आदर जियेजे म्हण सुरवेरतानूच येवजिल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यात. प्रेज. वय आमी देवाच्याच हाताचे काम क्रिस्ता जेजू थंय आमी बऱ्या आदारान जियोंक म्हण सुरवेरतावन येवजिल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यात. आता सुरवेरतावन येवजिला म्हळ्यार संसाराच्या स्थापनाच्या पयले तावन ताणें येवजण केलां. त्या प्रमाणे आमकां ताणें रचल्यात. कित्याक रचल्यान? देवाच्याच हाताचे काम ते. कित्याक रचल्यान? क्रिस्ता जेजू थंय आमी एकवटान रावन ताणें बरी कामां केली तशेंच आमी बरी कामां करचे खातीर
आम्ही आमकां ताणें रचला. इंग्लिशान दिला, वी आर द वर्कमॅनशीप ऑफ क्रायस्ट, क्रिएटेड इन क्रायस्ट जीसस अँड चोजन बिफोर हँड टू डू द गुड वर्क्स. आता आम्ही वर्कमॅनशीप म्हळ्यार एक आर्टिस्ट करता पळय तशें एक मास्टरपीस जावन आसा. आमी सादारण न्ही, जेजून आमकां ऑर्डिनरी रचोना. देवान आमकां ऑर्डिनरी, मामुली, सादारण, सामान्य तशें रचोना. हर एकली आमी विशिश्ट जावन आसा. ताच्या हाताचे मास्टरपीस, वर्कमॅनशीप जावन आसा. देखून आमी विशिश्ट जावन आसा. ताणें ताचो स्वभाव आमचे भितर घाला, ताजो पवित्रत्व आमचे थंय जियेता, क्रिस्त आमचे थंय जियेता. देखून क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आमी आसल्या वेळार ताचे थंय आमी ताच्या सांगातपणांत आसात, ताच्या हजरपणांत आमी रावता, ताच्या उतरां मारिफत आमी ताका कनेक्ट जावन रावता. ताणेंच केल्ली बरी कामां आदारूंक आमकां जाता, कित्याक तो आमचे भितर जियेता आनी तो बरो आनी ताजे हर एक बरेपण ताणें आमकां दिला. त्या वरवीं आमकां आतां ताजें नेचर मेळ्ळा. देखून त्या नेचरा वरवीं आमकां हर एक बरेपण, बरें काम दुसऱ्यां खातीर, ह्या देवाच्या राजा खातीर आमकां करूंक जाता. तर कोणें आमकां थँक्यू म्हणचे म्हण आसा की हांवें ताका इतलें बरें काम केलें, ताणें म्हाका थँक्यूय म्हणूना. पूण आमी बेजार करूंक आसा की ना, ना. कित्याक तें आमचें काम न्ही. आमचे भितर क्रिस्त जियेता, तो आमचे भितर जावन ती बरी कामां करता. वेगी तो आमच्या मारिफात ती बरी कामां करून हाडटा. त्या देखून सगळी महिमा, सगळे होगळा, सगळी स्तुती ताकाच जायचे, ताकाच मेळाचे. वेगी प्रेज. जशें पेद्रू, जुआंव आनी जाकोबान ते जेजूचे रुपांतर तांणी विटनेस केले, तशेंच आमी जेजूच्या उतरां मारिफत ताच्या उतराचो उजवाड आमच्या जिवितांत फांकूंक सोडया आनी आमच्या जिवितांत ती बदलावण, ती परिवर्तन आनी ते रुपांतर आमी अनुभव करया. पवित्र आत्म्याक ते रुपांतर घडोवन हाडूंक आमी अवकाश दिया. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जी. कोणाक काय सांगूंक कसला सांगेत, या ऍड करूंक कसला ऍड करया. तुमच्यो साक्षी आला दियत. कोणाकी काय ना जाल्यार आमी अर्घा मागण्या म्हणून हे सेशन क्लोज करया. प्रेज गॉड. अर्घां तुका मोगळा बापा, अर्घां तुका सुम्या जेजू, अर्घां तुका पवित्र आत्म्या, आयच्या ह्या वर्त्या दिसा खातीर, आयच्या ह्या वर्त्या दिसा आमकां तुवें ह्या भयणी मुखांत सबार संगती उगड्या पेगयले. आमकां जेजू जसो रुपांतर जालो तशें आमकांय ताच्या उतरा वरवीं ताणें त्या कश्ट मरण सोंसून कुर्सार मरण आमकां ताणें जोड दिल्या त्या कृपे वरवीं, ताचे नितवंतपणा वरवीं आमकांय ताणें रुपांतर केल्यान आनी आमी ताचे सवे एकवटून रावतना ताचे दाखोवली सांगाता आमी ताचे फांटे जावन सदांच आमी एकवटून ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेतना आमकां तो रुपांतर जावचे अवकाश जोडून दिल्यात ते आमी त्या देखून हांव तुका अर्घां दितां आनी हे मागणी हांव करतां जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन, आमेन, आमेन. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Amen. sister. Praise God. Thank you.